आमचे कडेन न्ही सद्दां स्टॉक आसा जाव तितलो आनी लोक येवन आमकां डोनेट करता. डोनर येता, आमी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करता. डोनर येता तेन्ना आमी तेंच्या हातीर स्टेलियम घालता. ते सगळे मास्क बी बांदून येयल्ले आसतात आनी आमी तेंकां भितन घेता. सगळे टेस्टींग हें करता. डॉक्टर चॅक करता तेंकां हिमोग्लोबीन आनी सगळें चॅक करता आमी BP बी आनी नॉर्मल आसा जाल्यार आमी तेंकां ब्लीड करता. सगळे आमी जे हें आसता सोशल डिस्टन्सींग आनी सगळें फॉलो करून सगळे आमी ब्लड घेता. जाय तितले आसा शॉर्टेज अशें ना आनी रेगुलरली डोनर येवन आमकां ब्लड दितात. जशें सोशल ऑर्गनायझेशन आसा कॅम्प हें करतात तशें आमकां मेळटा ब्लड. GMCत रक्तदान शिबिराक रक्तदात्यांचो बरो प्रतिसाद. फॅमिली रुट्सान शिबीर आयतार मेरेन वाडयले. आयज आमचो सध्या 14वो ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसा GMC ब्लड बँकेन. ओके, आनी आमकां खबर आसा एक कोविड-19 सिच्युएशन सध्या टफ चल्ला ऑल ओवर द वर्ल्ड. पण गोंयांनी पळयत जाल्यार आमकां ब्लड बँकेन ब्लडाची सध्या शॉर्टेज आसा. ताका लागून आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. पण आयज 25 तारीख, सो आमचो कॅम्प फाल्यां सुद्दां एक्सटेंड जातलो 26 तारखेक. फाल्यां आयतार हांव लोकांक अपील करता की कोणाक ब्लड डोनेशन करपाची इच्छा आसा ताणें येवन फाल्यां ब्लड बँकेक डोनेट करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.